14 जानेर 2013 वास्को एके शाळेच्या टॉयलेटात अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जालो। गोंय पुलिसांक केस सोडवपाक पुराय अपेस आयलो म्हूण गोंय पुलिशे कडच्यान केस काडून ती सीबीआयक दिल्ली। चौकशी यंत्रणांनी घडणूक थळावेल्यान दुबावितांचे फिंगरप्रिंट्स घेतिल्ले। सीबीआयचे विनवणे उपरांत जेएमएफसी कोर्टान आधार तयार करपी यूआयडीआयक चौकशेत मजत करूंक बायोमेट्रीक डाटा दिवचो म्हूण आदेश दिल्लो, पूण यूआयडीआय आदेशाआड हायकोर्टात गेले। त्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान आधाराचो वापर लोकांची खाजगी अधिकारांचेर नियाळ घेवपाक सुरवात केल्या म्हूण यूआयडीआयन हायकोर्टाक कळयले। उपरांत कोर्टान 7 एप्रिल 2014 केशीची सुनावणी अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत दवरली। आता याचिकादार यूआयडीआयन हायकोर्टाक म्हायती दिल्या त्या प्रमाण सुप्रीम कोर्टान आधाराच्या वापराचेर घाल्ले प्रतिबंधाक लागून जेएमएफसीचो आदेश भायर पडटा। जेएमएफसी आता गुन्यांवांच्या चौकशे खातीर यूआयडीआयक म्हायती दिवंक सांगपाक शकना, ताका लागून जेएमएफसीने आदेश रद्द केला। इतले मजगतीं सीबीआयन फेब्रुवारी 2017 वास्कोच्या जेएमएफसी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट फायल केल्लो, पूण सप्टेंबर 2018 वास्को जेएमएफसीन क्लोजर रिपोर्ट भायर मारलो आनी सीबीआयक परत चौकशी करूंक सांगिल्ली। हे केशीत पयलींच हार मानिल्ल्या सीबीआयची आता निमाणी आसूय सोंपल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।